हरे कृष्ण. सर्व बांधवांक नमस्कार. शास्त्राचे प्रमाणे एकादशी व्रत कोण करताच की ताणी विष्णूक अत्यंत प्रिय जाताची म्हणून सांगिल्लें आसा. ह्या शास्त्रान हें सांगिल्लें आसा की कोण एकादशी व्रत करन विष्णू स्मरण करताच की ताणी वट्टू पाप कर्माच्यान भायर येताची म्हण. वर्सांत ऑलमोस्ट 26 एकादशी आणि एक महिन्यांत 2 एकादशी येताची. कृष्ण पक्ष आणि शुक्ल पक्षाक एक एकादशी येताची एक महिन्यांत. महिन्याचे 11th डे, एवरी 11th डे वॅक्सिंग मून आणि वेनिंग मून म्हणताची तंतू एकादशी येतात. हे एकादशीक व्रत करून पूर्ण मनानं विष्णू स्मरण केल्यारी ते कितली की अश्वमेध याद यज्ञ केल्ल्यापेक्षा श्रेष्ठ म्हणून सांगिल्लें आसा शास्त्रान. अशीची आता अश्विन मासाचे शुक्ल पक्षा येवची एकादशीक पापांकुश एकादशी म्हणताची. ही एकादशीक पापांकुश कसा म्हणताची म्हळ्यार ही पापनाशिनी एकादशी जावन आसा. हाती रुपा आशिल्ले पाप रुपी भायर काण ताका अंकुश घालचे ही एकादशी म्हणून हाका पापांकुशा एकादशी म्हणताची. कसने कठोर तपस्या केल्यार आमकां ताजे पुण्य मेळटा की त्या पुण्याचे चड आमकां हे एकादशी केल्यार मेळटा. हे एकादशी व्रत पालन केल्यार आमगेल 10 पिढी मातृपक्षा वटेन बी पितृपक्षा वटेन बी 10 पिढी लोकांक हाजे लाभ मेळटा. आनी तांणी केल्ले वट्टू पापकर्माच्यान तांकां मुक्ती मेळणं तांणी विष्णुपाद तांकां मेळटा म्हूण सांगिल्लें शास्त्रांत. हे एकादशी व्रत करून विष्णूले स्मरण केल्यार विष्णू सहस्र नाम जपतेर उरल्यार तातूंतल्यान मस्त पुण्य मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. एकादशी व्रताची सुरवात दशमी देखून करचे म्हण शास्त्रांत बरयिल्लें आसा. एकादशी व्रत करच्याक तयारी आमी दशमी दिसा देखून करचे. एकादशी व्रत फॉलो करून 12शी दिवसाक ब्राह्मणाक दान धर्म करून आमी एकादशी व्रताचे पालन करचे. कोण ह्या जगा भितर येवन मनुष्य जन्म घेवन येवन दान धर्म करना, कोणाक अन्नदान करना, उदका दान करना आणि कसने खंयचे पुण्यकर्म करना तागेलें जीवन व्यर्थ. असली मनशान बी ही एकादशी व्रत करून ताजें पालन केल्यार ताका पुण्य मेळटा. हे एकादशी काणी अशी आसा की विंध्य पर्वताचेर एक महाक्रूर नामक एक भयल यावूर्त आशिल्लो. ताणें इतली पाप कर्म केल्ली की ताका व्हरच्याक यमदूतान येवचे टायम जाले. तेन्ना यमाल दरबारांत यम सांगता की ताका घेवन येवका महाक्रूराक म्हणून. हे यमदूत लोक पयलेची त्या महाक्रूरा येवन हाजे वट्टू सांगताची तुका फाल्यां व्हरच्या येवचें आसाची म्हणून. तेन्ना महाक्रूराक मस्त भंय दिसता. ताका ते यमयातने नरका वचून ते यातने हें करची नाकुरता. तो म्हणून अंगिरा मुनी सोत्तेर वचून अंगिरा मुनी मेळणं अंगिरा मुनी शरण घेता आनी अंगिरा मुनीक सांगता कशी करून म्हाका हातूंतल्यान वाचय, हांव यमनगरी वच्चा सोदना म्हणून. तेन्ना अंगिरा मुनी महाक्रूरा सांगता आता अश्विन मासा येवचे हे एकादशी तूं फुल्ल तुगेले वट्टू मन लावन करी. ते केल्यार तूं केले वट्टू पापकर्म नाश जावन तुका विष्णुदूत येवन व्हरतलीची. तशीची तो महाक्रूर
हे एकादशी व्रत फॉलो करता आणि विष्णू स्मरण करता ताज्यान ताका तागेले पाप कर्माच्यान मुक्ती मेळणो, ताका विष्णू पादा तो शरण घेता. ब्रह्म वैवस्वत पुराणांत श्री कृष्ण युधिष्ठिरा संवादांत हे एकादशी बद्दल चंदकन वर्णन केल्लें आसा. आमी वट्टू लोक हे एकादशी पालन करून विष्णू पादाक शरण घेवया आणि विष्णू सेव करत आमगेले उरील जीवन सगळे पावन करून घेवया. हरे कृष्णा. जय श्रील प्रभुपाद.